सांजपिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या। अटक केल्लो 20 वर्सां पिरायेचो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या पडोसे वाठारांत रावपी आसा। अविनाश जाधव अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। एका 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 15 वर्सां पिरायेच्या चली भुरग्याचेर लैंगिक अत्याचार जावपाची घडणूक मुखार आयिल्ली आसा। हे विशीं दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून जो दुबावीत तरणाटो आसा ताका सद्या अटक केल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सांखळे वाठारांतली जी 6 पिरायेची चली आसा तिची भलायकी बरी नाशिल्ली म्हूण ती तपासपा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी हॉस्पिटलांत घेतली। थंयसर जेन्ना दोतोरांनी तिची तपासणी केली तेन्ना तिचेर लैंगिक अत्याचार जाल्ल्याचो दुबाव आयिल्ल्यान दोतोरांनी हे विशीं दिवचलचे पुलिशेक म्हायती दिली। पुलिशेन हे विशीं BNS चिल्ड्रन्स एक्ट आनी पॉस्को एक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून दुबावीत तरणाटो आसा ताका अटक केल्ली आसा। हो जो लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात जो दुबावीत तरणाटो जाका दिवचल पुलिशेन अटक केल्ली आसा तो मूळ महाराष्ट्रांतलो पूण सद्या सत्तरी तालुक्यांतल्या पडोसे वाठारांत रावता अशें कळटा। हे विशीं दिवचलचे पुलीस वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास करतात। सद्या हो जो तरणाटो आसा 20 वर्सां पिरायेचो तो दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।